आयचे सुवार्थेंत जेजू पयल्यान आपूण सगळे बारीकसाणेन पळयता म्हणून स्पश्ट करता. जेजू शास्त्रींनी भयले दाखोवणे खातीर वापरची चाल आनी धर्मपेठेंत दूड घालच्यांत वापरचो मनोभाव दाखोवन दिता. ह्या सर्व मध्ये धर्मपेठेंत दूड घाल्ल्या भितर सकडांप्रास चड हे दुर्बळे विधवेन घालें म्हणलें वाक्य भारीच गरजेचें. ग्रेस्त जायत तो दूड घालताले आनी दुबळे विधवेन 2 पैसे काणीक घाले. जेजू हेरांनी घाल्ल्याच्या गी चड तिणें घालें म्हणटा. हेरांनी बरोवन वंतूंच्यांतलें घालें आनी तिणें तिच्या पोटाची पोडच घाली म्हणालो. सुवार्ता ग्रेस्तान घालें म्हणचे तितलेच पावटी दुबळ्यांनी घालें म्हणटा. दुबळे विधवेन घाल्लें ग्रेस्तांनी घाल्ल्याच्या की वर्त म्हणटा. जेजूचें माप एकदम खडक. ते दुबळ्याक आनी ग्रेस्ताक एकसारखें नाटवता. एकडच्यान बरोवन वमतता म्हणसर आसची सर्व ग्रेस्तां बरोवन वमतूंचें पुणी दितीत. जायतीं दुबळीं कितले आसल्यारय आपूण दुबळींच म्हणची पोटाची पोडच दितीत. आनी एकडच्यान कोणें दिल्लें चड आनी कोणाचें उणें म्हणून हें सर्व बारीकसाणेन पळोवन आसच्या सुवार्थेंतल्या जेजूक मात्र कळत. दुबळ्यान आनी ग्रेस्तान दिवंकच जाय. तें देखचें आनी तुपचें काम ताकाच सोडूंक जाय. धर्मपेठेंत घालचें मात्र तें देखतेल्या देवाक मानवंक जाय.